Hello, welcome guys. आज सॅटर्डे प्रोटीन मॅच करता आणि रात्री हांव आतां तशें मार्केटान गेलो काय आमगेली स्टेशना कडेन एक आमगेली विकेंड आउटींग आतां एक्चुअली मुगे लास्ट मिनीट मातशें थोडें शॉपिंग आसलें न्हू तेका लागून हांव येयलो हिंगा म्हणटोरी हांव सदां रिक्षान मेळटा पूण पूण आतां मातशें म्हाका अर्जंटली येवपा पडलें आनी आमगे न्हू आतां तेन्ना स्कूल बीन जायन भायर सरपाचें सदां तेगे अरावंड 6-5:30 बीन भायर सरतलीं म्हण आमी आनी हांव वयताय विरार विरार एपिसोड आहा न्हू थंय वयताय आनी कितें सेलेब्रेट करूं वयताय सांजाव बट सांजाव 20 तो मंडे येयलें तेका लागून पूण आमी ह्या विकेंडा लागून बेगीन सेलेब्रेट करताय आनी हो सांजाव आमी खंयी आसो सेलेब्रेट करताय कितको सेलेब्रेट करताय तो आमगे व्हडलो वचपाक आहा एक्चुली गायडन फ्रेंड्स बार वचपाक आहाय न्हू बाराबोर सो तेका लागून आमी आमकां मागीर भायर सरतलीं एक पाट आमगे जालें म्हणटरी सगलें सो म्हाका दिसता थोडा चड पावस ना कित्याक वचून हांव एन्जॉय करता वचून पूण थिंगा आनी आतां तो बरो पावस पडपाक स्टार्ट जाला सो आय थिंक तुमगे लागून आनी पावस कसो आतां सांजाव केसो तो न्हू सो एक वर्सा म्हाका जाणां आणि त्या वर्सा पाऊस ना पण तरी पूण मॅचेस खेळटाय पूण हे फावटी बस जालें पावस मातशें आहा आनी अशें करून हेवी रेन जाल्यार मातशें बरें आनी सुबेज जाता बस जाता आनी सुबेज जायचें न्हू न्हू घरा करून जाल्यार सांगूंक नाका ते सुबेजूय थंय जावपाचें सो इट्स समटायम सो आमकां घराक वचून भायर सरताय म्हणल्यार न्हू ऑलमोस्ट 6:30 जालीं आनी पावताय म्हणल्यार सारको काडूक जालो बाय 9 o'clock वी रीच ओवर देर आनी वाटेर आयसूं करूं ना सुबेज कित्याक हांवें म्हणलें आसूं मागीर पावल म्हणटी करतलें पूण मागीर काडकांतूय म्हाका कांय करूं मेळना सो हिंग हांवें शूट केलें तेन्ना आमी ऑलमोस्ट पावपा येयलोलीं आमी बसय पावलोलीं ते दोना सो थिंग पावता 9 o'clock जालीं हाय पीपल गूड मॉर्निंग आयज कशें आहाय तुमी सगळीं आयज न्हू संडे मॉर्निंग आनी आयज हांव तुमकां हालो कोत्ता खंय सांगतना विरार सो आमी तुका सांगलो न्हू आमी थिंग रिसॉर्टान वचपा आहाय म्हूण सो आमी थिंग न्हू काल राती कोडे अरावंड आमी काल अरावंड 9 o'clock पावोल हिंगा आनी मुगे सकाळीं उठोत म्हणल्यार दोड हांव नको कितें जालें तें सम इन्फेक्शन रात म्हाका मातशें दिसतालें पूण म्हाका खबर ना कितें जालें तें म्हाका आतां चोवपा पडटलें गेलें म्हणटरी उकतो जायना दिसता मातशें एक सायडीन सो आमी हिंगा येयलो आहाय न्हू काल राती आमी इतलें एन्जॉय केलें अरावंड म्हाका दिसता 3 o'clock 4 o'clock पासून जालें आमकां न्हिदपाक आनी आयज तुमकां दाखयता हिंगा बरें क्लीन सामकें रिसॉर्ट हें स्विमींग पूल आहा आनी भुरग्यांगे थोडोसो प्ले एरिया बीन आहा हिंगा आनी स्पेस बरोसो आहा आनी इट्स लायक अ डॉमेंट्री सो इट इज अ वेरी ब्युटिफूल प्लेस तुमकां कोणाकूय येवपा बीन जाय जाल्यार हिंगा हें आमगे फ्रेंडान बूक केलोलें रायनान सो तो आमगे सदां कोत्ता ऑर्गनायज कितें आहा तें तो सदां चोयता सो थँक्यू रायन फॉर ऑर्गनायजींग दीस एंड वी आर हॅवींग फन आयज आमी आसतलीं दिसपो हिंगा मागीर सायन्सा म्हणल्यार भायर सरतलीं परतून अरावंड म्हाका सदां 4:30 बीन चॅकआउट आसतलें हिंगसान सो इट वॉज फन म्हाका दोड्या लागून कितें दिसो तशें मातशें कितें जालें न्हू एक सायडीन कितें जालें तेंय म्हाका कळना आतां सो आय गिव यू अ स्मॉल टूर धाकलोसो टूर दाखयत तुमकां आनी सुबेज दाखयना कित्याक हिंगा थिंग जाय दुसरी लोक आहाय न्हू की आय डोंट नो वेदर दे आर ओके टू कम ऑन द कॅमेरा सो हांव तुमकां खाली हिंगाचें टूर दाखयतलें धाकटेशें आनी it's a nice place to enjoy with your family and friends. So let's get started. So this is a farmhouse. You can call it resort also. Omex resort. तुम्ही online find out करपा आता तुमका. It's in Virar.
Virar village. So this this is the entrance. You might get this for the entrance stage. And this is like if you enter from here, you can get this view over here. The view is very beautiful. And it's very high so in the night it is really very beautiful. In Sanjay Satumchen bare rati ko bosom bin jata in very high ekdam. And your place tene akko tiles and balloon gela. And it's very safe for even children. So as you enter on the right hand side, तुमच्या दिसते पडटली हे सगळे स्विंग दिसते पडटले न्हू आणि then this is a small play area for children. हिंगा तुज्यान रिलॅक्स करपा जाता. So this is also one place where you can relax. आणि मागीर राइट हँड सायड येयले जाल्यार हो सांगलेलो स्विमींग पूल. So तेंगेलो स्विमींग पूल तसो धाकटो दिसती पडटो भुरग्यांगेलो. सो मी एक्चुअली राती गेल्ली एकदा पूण हांव वचोनाय राती कडेन कित्याक इट वॉज वेरी लेट. सो आतां सकाळीचें बरें. सो इट्स वेरी ब्युटिफूल सरावंडेड बाय नेचर. सो फील बीन बरो आहा हिंगासर केन्ना तुमी पिवपा खुशी आहा न्ही जाल्यार बरें अशें करून पावसा दिसांनी बीन. सो लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. हिंगा 2-3 वचपाचें आहा. देन दिस इज अ स्मॉल प्ले एरिया आनीक भुरग्यांगेलो. आनी हो भुरग्यांगेलो धाकटोसो स्विमींग पूल. Swimming pool be quite good for 15-20 people. Easily accommodate सारकें हिंगा. This is their dining place. आणि it's like a dormitory. So आख्खो फूल एक रूम तो आनी तेन बरें मॅट्रस बीन. आनी फर्स्ट टायम हांव खंयच्या रिसॉर्टान न्हू इतू लायक क्लीन चोयलां. कित्याक हेर खंय गेले जाल्यार तेंगे इतू क्लीन आसना एशें कोन्न येयले म्हणटरी. म्हणजे रिसॉर्ट म्हणजे फार्म हावस येयले जाल्यार न्हू इतू तेंगे क्लीन आसना. सो दिस इज द first time I've seen so clean mattress and bedsheet been so clean. So this is the breakfast and dining area. And in this right hand side, no, तेंगेले kitchen आहा आणि buffet this side काडटाय and तेंगे ते भितरल्यान kitchen. So this is the dormitory. हांव थिंगा भितर वरना कित्याक थिंगा सगळी न्हिदलो आहाय. म्हाका दिसता हिंग सकाळीं उठलें पूण सगळो पावस मातशें येयल्या पुरो नाजाल्यार पावस येयल्यार मातशें एन्जॉय करूंक मेळटा कितें नाजाल्यार बेजार येता. सो ही लेफ्ट हँड सायड एरिया तुमकां हांवें दाखयलो ती. सो दीस इज द थिंग. ही सगळी शेतां म्हाका दिसता आनी मातशें पावस बीन पडलो जाल्यार मातशें बरो येतलो व्यू हिंगाचो. हिंगा एक कोनशानू म्हारग एक रोटो आहा. Lady of Fatima. So I'll take you over there. So go to Rangela. I know सुबेर हिंगा शूट केलें ना काल राती कडेन बीन कित्याक मातशें प्रायवसी बीन जाय न्हू. दुसरी लोक आहाय आनी समटायम्स ऑल आर नॉट ओके टू कम ऑन द कॅमेरा. सो हांव नोको जाल्यार देव आनी तुमकां एक दाखोवपा विसरलें. थंय दाखयता तुमकां हांव जामून तेंकां जॅम म्हणटाय दिसता न्हू. चिकू ट्री आहा तेंगेलो आनी एक मँगो ट्री. काल राती एक आंबो पडलो थिंगा सामको पिकलेलो राती कडेन. खुंयसान एक्चुली दिसतीकूय पडना खुंयसान आहा म्हूण. म्हळ्यार एक उरलो मसता तो झाडाचेर तो काल रात पडलो. हे तुमी चोयला न्हू. एक क्लोजअप दाखयता तुमकां हेजो. ही न्हू म्हाका चोयली म्हणटरी उगडास येयलो. आमी ल्हान आसतना न्हू आमी चलोन वयतालीं न्हू घरा रायस आनी सोलवा. सो थिंगा चलोन वयता आसतना न्हू आमकां जायते अशें करून पयलीं भुरगेपणान कितू जाणां सगळो आमगे व्हडलो ग्रूप आसतालो आनी आमी खंय चलोन वयतालीं. अरावंड हाफ एन आवर आमकां लागतालें आमगे मातशें पयस. सो आमकां न्हू अरावंड हाफ एन आवर अशें लागतालें चलोन वचपा आमगे इस्क्लासान.
घरा पावपा म्हणजे रायस आनी सोलवा वचपा आनी ते हाफ एन अवर आमी कितें कितें एक्सपिरियन्स केला आमगे भुरगेपण सामकें बेस्ट म्हणजे आमी तितू फ्रेंड्स बा आहले आनी चिंचे बोटां आनी आंबे चिंचे बोटां आमगे स्पेशल फ्रेंड आहलोले आल्बन ग्रासियान आनी मुगे आनी फ्रेंड आहलोली एल्सी बीन सगलीं आमी तितू वयतालीं आनी न्हू ही जे जाम म्हणटाय न्हू तेंकां ती आमगे थिंगां आमगे रस्त्यार एक घोर आहलोलें सांगपाको म्हणटाय थिंगां सो तेंगे घराको एकटें भितूर झाड आहलोलें थिंग ते वयताले आनी सगलीं हाडटालीं थिंग वोसोन आनी तें झाड एक्चुली क्वायट म्हणजे सारकें व्हडलें आहलोलें वयर सान आनी तेजे वयर चोडों पडटालें पूण तरी त्या टायमार भुरगेपणान आमकां कितू दिसतालें न्हू हावपाक पूण हितू दिसना अशें हावपा जाय कितू दिसती पडटा पूण हावपा दिसना पूण तें भुरगेपणार ती मजा दुसरी आहा वयर चोड झाडाचेर काडपाची हातोर मारून काडपाची बी म्हूण सो इट वॉज व्हेरी ब्युटिफूल यू नो चायल्डहूड म्हणल्यार तुगे सारकें ब्युटिफूल तुका मेळना सो तेज लागून उलयता न्हू तेका लागून म्हाका उडास येयलो की आमी सगळीं अशें करून वयतालीं आनी हाडटालीं म्हूण आनी इट वॉज व्हेरी नायस एक्सपिरियन्स यू नो ते हातालीं आमी आनी तेंय जाल्यार आमी भिनासतना हाडटालीं आतां आमी खंयचें फ्रूट भिनासतना खावपा मेळटा आमकां मेळना कित्याक तेजी आमी चिंताय भायल्यान घेवपा गेल्यार तेजे सोगले कॅमिकल्स मारलो आसताय सो ते दोन सगळे आमी भिनासतना हाडटालीं कितें मेळटा तें चिंचे पोटां आनी जामा आनी आंबे आनी खूंय दितालीं रस्त्या वयले पडले काडले खायले आनी पाड भायर मारलो आई सगळे मेमरीज रिफ्रेश जाले मुगेले एक वस्तू लागून बट इट वॉज व्हेरी नायस आनी आतां चोय आतां आमकां सगळें धुवपा पडटा सगळें बीन खावपा म्हणटाय ल्हान आसतना कोणा कितें कोट्टा न्हू बट दॅट टायम स्टील यू नो इट इज ब्युटिफूल एक्सपिरियन्स आमगेलें चायल्डहूड की तुका कांय हें आसना टेंशन आसना बिंदास तूं तुका जाय तें कर तुका जाय तें कर सो इट वॉज नायस आनी म्हाका दिसना न्हू हांव आयज आनी इंसान शूट कोत्तो म्हूण कितें कित्याक सांगिल्लें ते भाशेन आय डोंट वॉन्ट टू डू टू मच सो वील जस्ट एन्जॉय काल राती आमी सारकें सुबेज एन्जॉय केलें आनी वन्स अगेन थँक्स टू रायन फॉर ऑर्गनायझींग दीस लास्ट इयर हांव वोसोनाय कित्याक लागून म्हाका कितें जाता काम पडलो आसता म्हूण तेका लागून हांव वोसोनाय सो दीस टायम वी केम आमी कितले सांजाव केलो आहाय तेंचे बाराबोरू इट्स लायक मेनी सो एटलीस्ट वन्स अ इयर तरी आमगे मेमरीज आसताय बाराबर खूंय वयताय तितून सो इट वॉज ब्युटिफूल इट इज ब्युटिफूल एंड वी एन्जॉय सो आतां वयता आतां आमगे ब्रेकफास्ट टायम जातलो मातशें वगतान काल हांवें डिनर पासून केलें ना कितें स्नॅक्स कितें लायट खायलें न्हू स्नॅक्स कितें स्टार्टर्स कितें खायलोलें तेजेरूय मागीर म्हाका खबर देखून ना मागीर म्हाका भुकूय लागोना सो स्टार्टर्स बीन बरें आहलें आनी तेंगे जेवण बीन एकदम बरें जेवण म्हणजे म्हाका स्टार्टर्सू खायन कळ्ळें हांव घेयलें ना पूण म्हाका स्टार्टर्सांचेरूय कळ्ळें इतलें टेस्टी तेंगे जायत आहलोलें हें आहलोलें कितें तें चिली क्रिस्पी चिकन आहलोलें चिकन फ्राय आनी जायत भशेन कितें कितें आहलोलें पूण हांवें सगळें खावूना म्हाका खाली चिकन क्रिस्पी आनी चिकन फ्राय बीन बरें लागोलें लिवर तरी तेंगे तें सगळें मिक्स लिवर चिली फ्राय मसता ती आहलोली पूण ओवरऑल नो इट इज अ व्हेरी ब्युटिफूल प्लेस एंड आय कॅन रेकमेंड लायक इफ यू वॉन्ट टू कम हांव घालता तुम ऑनलायन वोसोन न्हू चॅक कोराय तुमकां जाय जाल्यार सो इट्स नायस टू कम विथ अ फॅमिली एंड फ्रेंड्स अशें करून ग्रुपान बीन येयलें जाल्यार बरें लायक 10-15 नाव आम गोईंग टू हॅव माय ब्रेकफास्ट इन सम टायम आनी उरलो तो दिसा म्हाका आतां पावस येयल्या पूण पावस येयल्यार मातशें आनी मजा येतली सो मागीर न्हू आय थिंक आय मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट विडियो नाव डायरेक्टली तें शूट केलें जाल्यार हांव घालतलें नाजाल्यार हांव विडियो एंड करूं काय रावो मातशें हांव नोको रावतां चोयतां मातशें जुल्याचे बसून म्हणजे तुका चायल्डहूडा येगळो आसता न्हू बरें जाता म्हाकाय बीन अशें करून खंय गेलें म्हणटा एक फावट भुरग्यांगे स्विंगाचेर पासून बसून म्हाका ब्युटिफूल swing by the pool
कम